की भारत माता की आजच्या या माझे घर कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपस्थित आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, तसेच राज्यसभाचे खासदार आणि माजी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तनावडे, आम्हा व्यासपीठावर उपस्थित आमची झेडपी बाय कविता गोपेश नाईक, सरपंच स्वप्नील चोडणकर, सुपरची सरपंचा बाय सोनिया संजय पेडणेकर, व्यासपीठावर उपस्थित सगळे डिपार्टमेंटाचे गव्हर्नमेंटाचे ऑफिशियल्स, व्यासपीठावर बाकीचे हेर मानेस हांगा जमिल्ले आमचे पंचायतीचे सर्वाधोरणी म्हणजे एक सरपंच संदीप साळगांवकर, पूर्ण तरी बाकीचे पंच मेंबर उपस्थित आणि तिन्ही पंचायतीचे ग्रामस्थ उपस्थित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार भाव आणि भयणीनो, म्हाका दिसता आज पर्वकारान आणि गोंयकारान एक मोठो दीस, एक दीस जे स्वप्न सगळे पळयताले, खंय तरी टांगती तलवार उरताली, खंय तरी आपल्याक न्हीद पडना आशिल्ली, खंय तरी विशय चालू उरताले आणि विशय आपलो जाग्यार केन्ना पडटलो, कित्याक आपले जाणटेपण जाले जाल्यार भुरग्यांचे जाग्यार पडूनी हे विचार खूबदां आमच्याकडे स्वता येवन मागपी कोणाची तरी भयण, आई, बाबा, भाव येवन सांगप आणि हे विचारधारान कितलेशेच सरकार आयले गेले. 1961च्या म्हाका दिसता आमी आज 2025 आसा, 64 इयर्स आफ्टर लिबरेशन, आणि आमी त्याच विचारान आसा की आमी आमचे घर कशें लागतले काय म्हणून. आयच्या दिसाक ह्या कार्यक्रमाक आमी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्याक वेलकम करता, तशेंच बाब सदानंद शेठ तनावडेक वेलकम करता, बाकीचे सगळे आमचे घरचे पंचायतीचे वांगडी तशेंच गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सांक वेलकम करता आणि तुमकांय सगळ्यांक वेलकम करता. एक मेन मुद्दो म्हणल्यार म्हजी घर येवजण. पयले सुवातेर ज्या तरेन जनसागर भरून आयला तातूंत कळटा की कितल्या लोकांची परवरी भितर पेनादिफ्रांत, साल्वादोर आनी सुकूर ही कळ आशिल्ली की केन्ना आपल्या जाग्यार पडटले काय म्हणून. कोणाचे 1972च्या पयलींचे घर रेग्युलरायज ना, खूब जाणांचे परवरच्या वाठारांत तिनूय पंचायतीन कोमुदादीचे प्रॉब्लेम आसा, कोणाचे एन्क्रोचमेंट आसा, कोणाचे रेग्युलरायजेशन आसा, खूब जाणांचे हातून प्रायव्हेट लँडान आमचे सरहद मेळुना, असे विविध विषय इन्क्लुडिंग रेग्युलरेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर हे वारंवार चालूच आसा. आमी जेन्ना हे विचार घाले, मुख्यमंत्र्यान त्या काळखांतल्यान उजवाड कसो आसा ती मार्ग काडलो. काळखांतल्यान चलप नाल्यार उजवाडान चलप खूब सोंपें, काळखांतल्यान भायर सरप आनी लोकांक उजवाड दाखोवप आपल्या बरोबर हे खूब महत्वाची गोष्ट आणि ती म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान आपल्या नेतृत्वाने दाखयल्ली आसा. सगळ्या परवरकारांक मागता व्हड संख्येन तुम्ही ताळयो मारून परी मुख्यमंत्री थँक्यू म्हणटा. ही स्कीम करपाक सादी न्ही, आज दिसता तुमकां सादी, हातून खुबसो परिश्रम केला, आमचे इनपुट्स गेल्ले आसा. एक हातून राजकारण खूप जाता आणि त्या राजकारणाचे उदाहरण म्हणजे परवरच्या मतदारसंघात हे लास्ट 2-3 वर्सांत जाले ते 20 पॉइंट प्रोग्रामात आमचे सर्वसाधारण सामान्य सारखे बारीक लोक रावपी तेच आपली दीसभर कमाई घेऊन फुडल्या पिढीक फुडें काडून ताका शिकोवन ते तांची वयर ताका काडीत आसा. आणि 2012 हांवें उतर दिले की टांगती तलवार तुका आमी त्रास दिवचे ना, ते 2022 पर्यंत आमी पळयले की कोणाकूच त्रास जावचे ना, सगळ्यांचे कितें आसा ते उलोवन समजून ते ऑफिशियलां कडेन आमी सेटल करून दवरले, त्रास करून दिले ना. पूण कायदो नाशिल्लो रेग्युलरायज करपाक. तातूंत एक गोष्ट जाली 20 पॉइंटान की एक मनीस आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर कुशीकचे घर जे आशिल्ले, जी बायल विधवा आशिल्ली, ताची चली 2 चलयां, ताका घरा कडेन घरकार कोणूच ना, ताजेर तो कंप्लेन घालता. ती कंप्लेन जाल्यार ती ताजेर कंप्लेन घालता आणि सविस्तर शेवटी ऑर्डर मेळटा तिका, न्याय मेळटा तिका की ते घर डेमोलिश जावचें म्हणून. आणि जो ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर बांदता 20 पॉइंटांचे कायद्यान नाच, ते सादे बाबड्याचे घर आसा ते उडोवपाचो प्रयत्न आशिल्लो. हो करता आसतना कायद्यानुसार कितें जाता तातूंत आमी मदीं पडले ना, कित्याक शेवटी ताणें खंयच्या तरी भयणीचेर हात घालपाक प्रयत्न केल्लो. हातूंत व्हडलें राजकारण जालें. राजकारण जाता आसतना म्हाका ओडलो, मुख्यमंत्र्याक ओडलो, सगळ्यांक ओडलो. तातूंत ऑपोजिशन जे आशिल्ले तांणी केसी घाल्यो पंचायतीन की सगळ्यांची उडयात म्हणून, जे काँग्रेसवादी आशिल्ले. हेच काँग्रेसचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे लास्ट टायम उबे राविल्ले ते उबे रावले आनी घराघरान लेटरां धाडली की तुमकां सुद्दां कॉपी पावल्यो की आमकां पंचायत तर्फे बाकीची घरां उडयल्ली जाय, 20 क्रमांकार आसा ती. आमकां एकूच प्रश्न पडलो, एक सॉल्व करपाक जाय जाल्यार सगळ्यांक तांणी कित्याक बोट दाखयलें काय म्हणून. हो विशय मुख्यमंत्र्याकडे मांडलो.
मुख्यमंत्र्याक समजायला की 20 पॉइंटाचे वेगळे वेगळे इश्यू असतात. कोणाचे घर घेतिल्ले तर चौथ्याकडे पाविल्ले आसा ताचे 20 क्रमांक प्रोग्राम ताका मेळना, पूण ते कायद्यानुसार कशें करपाचे. कोणे तरी ते पहिले नळे आशिल्ले ते स्लॅब मारून एक फ्लोर मारलो, कशें करपाचे ते 100 स्क्वेअर मिटर. ताका ते सुरवात ताका स्वताचो जागो स्वताचो कसो म्हणपाचो ही मातशी वाटचाल दी म्हणून 20 पॉइंटाचो जो विषय हांगा 64 घरांक सुरू जाल्लो आमच्या आनी ती हरमळकर त्या बायले खातीर मुख्यमंत्र्यान पूर्ण इश्यू समजून फक्त पर्वरी न्हय पूण पर्वरीच्यान जो इश्यू सुरू जाल्लो पूर्ण गोंयच्या काणकोणच्यान पेडणेच्यान बार्देस सगळ्या हातूंतल्यान सोल्युशन दिले, जातूंतल्यान कोणाचें घर डेमोलिश न जाता ताका ते रेग्युलरायज जावन फुडल्या पिढीक त्रास जावचो न्हय ही वाट ताणें काडली. म्हणून हाच्या खातीर म्हाका दिसता तुमी ती वाट काडली. म्हज्या घराच्या बाबतींत मुख्यमंत्री उलयतलेच, हांव चड वेळ घेना, पूण एक तुमच्या कानान हातूंत घालता की 2012च्यान आमी सविस्तर तुमच्या बरोबर बऱ्या वायटाक आसा. आमचे झेडपी जावं आमचे पंच मेंबर जावं सगळे टीम म्हणून काम करता. तेन्ना आमचें कर्तव्य जाता की बऱ्या वायटाक जेन्ना रावतात तेन्ना राजकारणी करपी जे आसतात तांकां ताची दिशा आनी वाट दाखोवपाक. 7 जण आमदार उबे रावले काँग्रेसचे बाकीच्या पार्टीचे, जाणी सांगले म्हजे घर येवजण नाकाच. ताजेर एखादी मुख्यमंत्री उलयता ताजेर हांव चड उलयना, पूण हे विचार तुम्ही करपाक जाय जेन्ना ह्याच पार्टीचे लोक तुमच्या कडेन परत येता की आमी तुमच्या बरोबर आसा. ताका विचार आमचे घर जेन्ना उडोवपाक गेल्ले तुमी खंय आशिल्ले काय म्हणून, तुमच्या आमदारांनी ऑपोज कित्याक केले काय म्हणून, तुम्ही राजकारण आमच्या बारीक बारीक लोकांकडे करपाक कित्याक गेले काय म्हणून. म्हजो एकूच प्रश्न आसा. आज आमी वासुदैव कुटुंबकम म्हणटा, वन अर्थ वन फॅमिली वन फ्युचर. हे आमच्या प्रधानमंत्रीची घोषणा की सगळ्यांक बरोबर संघटीत घेऊन या, जात पात भेद भाव कांयच न करता, कोण कॅथलिक कोण मुस्लिम कोण हिंदू न पळयता आणि हिंदू भितर जातीवाद न करता सगळ्यांक संघटीत व्हर म्हणून. पण थोड्या लोकांक इतले जे असंतुष्टपणा असता ते पर्वरी आसूं जाल्यार बारीक बाकीच्या जाग्यांचेर आसूं ते राजकारण समाजाचेर करूंक सोदतात, राजकारण ते रिलिजनाचेर करूंक सोदतात, मायनॉरिटीक दाखोवंक सोदतात की मुस्लिम जावं कॅथलिक भारतीय जनता पार्टी तुमची न्हय हा म्हणून. तुमकां एकूच प्रश्न विचारता, हे म्हजे घर स्कीम कार्ड खंयची स्कीम कार्ड खंयच्या तरी स्किमीन भारतीय जनता पार्टीन कोणाक फाटीक दवरलो तुमकां विचारता हय की ना. व्हडल्यान सांगात मरे म्हाका. तुम्ही ना म्हणटा ते मुख्यमंत्री कडेन पावूंक जाय ना म्हणून. हात वयर काडून सांगा सगळ्यांक बरोबर रावन तुमकां सगळ्यांक बऱ्या फुडें पावला सरकारान, तुमी हात वयर काडात. पावल्या मरे. हीच अशाच आदारान म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वात गोंय सरकार आणि आमचो देश जो विकसित भारताच्या प्रधानमंत्री योजना घेऊन फुडें सरल्या तातूंत संघटीत रावन देश फुडें व्हरता आसतना गोंयची प्रगती करता आसतना भारतीय जनता पार्टी आपले वावरता आसतना सरकार आपले काम करता आसतना सगळे विषय कुशीक दवरून एक बरोबर रावन आमी पावलां काडुया आनी त्या पावलांनी तुमी सगळे बरोबर आसतले अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसाक सगळे कावंटर आसात, जे कावंटर आसा सविस्तर सगळ्यांक स्किमी जे हांगा जायल्या रेजिस्टर जाल्या आणि ज्यांका ऍप्लिकेबिलिटी आसा आमचे ऑफिस कोऑर्डिनेट करतले टू सी दॅट अलॉंग विथ आमचे पंच मेंबर आमचे आमचे लोक म्हणजे ऑपोजिशन रोलिंग म्हणना आमचे पर्वतकार त्या सगळ्या पर्वतकारांक न्याय मेळपाक जाय. तो न्याय मेळटलो. प्रोग्राम जातकर एक काउंटराचेर म्हाका ऑडियो म्हणनाकात, सगळे फॉर्माक येवपाक जाय, कितें दिवपाक जाय तेजो प्रोग्राम केल्लो आसा. डेप्युटी कलेक्टर उबे आसात, एडिशनल कलेक्टर उबो आसा. सो सरकारा कडल्यान तुमकां सविस्तर स्किमी पावपाक जाय, त्यो पावतल्योच. तुम्ही तातूंत घाई न करता सगळे पेपर वर्क करपाक आमचे ऑफिस उज्ज्वला जावं गोकुळदास जावं बाकीचे पूर्ण ऑफिस तुमकां सहयोग करतले हे तुमकां आश्वासन दिता. आयच्या दिसाक सगळ्यांक तुमकां ह्या स्किमी बाबतींत गोंय सरकाराचे अभिनंदन करता आसतना पर्वरकारांच्या वाटेन मुख्यमंत्र्याक खास करून थँक्यू म्हणटा आनी मागीर 2 उतरां सोंपयतात. देव बरें करूं. जय हिंद जय गोंय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.